हालेलुया. जेजूची शांती तुका. कार्य. दर एका जिविताक कार्य आसता. पर्पस. एक वस्तू, दर एक वस्तू, दर एक जिवाक कार्य आसता. There's a purpose, हेतू. आजचो हांगा पडलेलें हें पेन हाचो उजार जाता जेन्ना बरोवपाक ताचें कार्य शार्ती पावता. ज्या पासत तें केलां त्या पासत ताचो वापर जाता तेन्ना ताचें कार्य शार्ती पावता. दर एकल्याक जेन्ना देवान रचल्या there's a purpose in creating you. तुका आनी म्हाका जेन्ना देवान रचल्या एक कार्या पासत रचल्या. बेश्टेंच रचूंक ना. You are not a mistake. You are the masterpiece of the Lord Almighty. जेजू ह्या संवसारांत आयलो तुजो आनी म्हजो सोरवंडार. ताचें कार्य सांडलोल्यांक सोदूंक आयला हांव. पातक्यांक सोडूंक आयला. जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ताचें कार्य, his purpose was to save the sinners. ताचें कार्य आसलें पातक्यांक सोडूंक. आपलें रोगोत व्हारून पातकांचें आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवन आमकां सोडूंक एक नवें जिवीत दिवंक. चे परी जोन एकल्याक एक कार्य आसा तेच परी पवित्र आत्म्यान कार्य आसा. कितें गाय तें ताचें कार्य. जेजून 3 वर्सां आपलें कार्य आपलें काम केलें. शार्ती पावयलें. पाडलें. आतां जेजू म्हज्या आनी तुज्या पासत पवित्र आत्म्यांक धाडला. बेश्टोच धाडूंक ना. ताका एक कार्य आसा. कसलें कार्य आसा ताका. ताचें कार्य कितें. आमकां जेन्ना जेजूचीं उतरां आमी नियाळ्यार समजून येता. जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक शारोती पाठयतलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. देवा संबंदी सगळें सत उगडापें करतलो. पवित्र आत्मो आमकां देव बापाच्या संबंदान भितर काडटा. तो सत शिकयता. तो आमचो शारोती. तो आमकां आदार दिता. मनशा सोयबान जेन्ना जेजू जल्माक येता पवित्र आत्मो मायमारीच्या कुसव्यान ताका हाडटा. जेन्ना तो बाप्तिस्म घेता पवित्र आत्म्यान आनी पदवीन बाप ताका मागता. जेन्ना ओरोण्यान धाडणी येता पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक उतर तो उलयता. जेन्ना आपलें कार्य जेजू करता कोणाच्या आदारान जेजू हें सगळें करता पवित्र आत्म्याच्या बळान.
मनशा स्वयंपाक पवित्र आत्म्याची गरज हें देवबा स्वामी जेजू पवित्र आत्मो जाणा. ताकाच लागून ताणें म्हणलां, जेजून म्हणलां, तुमच्या आदाबाक लागून, तुमच्या फायद्याक लागून हांव गेल्यार बरो, हांव गेल्यार शारोती तुमचे थंय पाठयतलो. शारोती धाडला पवित्र आत्मो ह्या नव्या घराचो तुजो आनी म्हजो सांगाती. कित्याक धाडला? मनशां स्वयंपान आमचे लागीं जें करूंक जायना आमकां अवघड लागता तें सगलें करूंक, तें सगलें शांती पावंक आमी यशस्वी जावंक आमकां सांगाती दिला देव पवित्र आत्मो. तो आसा, सद्दां आसा, आतां पर्यंत आयकता. तुका आयकता, म्हाका आयकता, तुका पळयता, म्हाका पळयता, सगलें जाणा तो देव पवित्र आत्मो. जेन्ना आमी जेन्ना गायन करता येवकार पवित्र आत्म्या, आमकां दिसता तो वयर थावन येतलो, वयर थावन तो आयलो, ताका पाठयला आनी तो आसा ह्या संवसारान ताका पाठयला एक कार्या पासून. तें कार्य जाल्या शिवाय तो परत वचना, तो परतून आनी उंच जावन येना. तो आसा ह्या संवसारान. जेन्ना आमी म्हणटा येवकार पवित्र आत्म्या, आमी ताका परवानगी दिता आमच्या ती परिस्थितीन. आमी परवानगी दिना तो इंटरफियर जायना. तो ताचें कार्य आसा, तो शारोती तुका आदार दिवं. देव पवित्र आत्मो पदवीधार सांगाती तुजो आनी तुका आदार दिवंक सगले आज पडवे कितले मेजूंक जायना तितले. तुका जाय तितल्या लागीं उलय जेजूच्या नांवान. तुज्या सेवेक जें तूं देवाचें उतर उलयता तें देवाचें उतर तुज्या जिवितान हाडूं. देव पवित्र आत्मो तुसा सांगाती. तुजें उतर देवाचें पवित्र पुस्तकांतलें उलयता, ती बासावणी प्रॉमिसीस उलयता, ती तुज्या जिवितान हाडूं वावुरता देव पवित्र आत्मो. आनी सगले आज पडवे तुका दिसना, पूण ह्या वेळार देव पवित्र आत्मो सगले आज पडवे पाडना ह्या नव्या घरान तुजो सांगाती. कित्याक मनीस स्वयंपान तुज्यान आनी म्हज्यान यशस्वी हें जिवीत फुडें व्हरूंक जावचें ना. ताचे सांगाता आमच्यान हें जिवीत यशस्वी सारूंक जाता. सारथेल्या ताकाच लागून ताका धाडला.